Job chapter 10. म्हाका जिविताची ईट आयल्या, म्हजी विलाप हांव विस्कोटायतां. म्हाका गुन्यांवकार थरय नाकाय देवा. म्हाका सांग, म्हजो कसलो म्हूण अपराध आसा? आपणे केलोले वस्तूक इतली किकोंत करून आनी वायटव्या मनशांच्या येवजण्यांक आसताय पासून तुवें म्हजेर इतलो क्रूर जावप सारकें आसा? आमी कुडीच्या दोळ्यांनी पळयतांव तसो तूं आमकां पळयताय? आमच्या जिवान इतलें तुजें जिवीत मोटवें तर तूं म्हज्या असल्या पातक्यांचो असो हिशोब कित्याक घेताय आनी म्हजी प्रत्येक चूक सांपडायताय? हांव गुन्यांवकारी न्हय म्हणून तुका खबर आसा आनी तुज्या हातांतलो म्हाका कोणाच्यानूच वाटावंक जायना. तुज्या हातांनी म्हाका तयार केला आनी आकार दिला आनी तेच हात आतां म्हजें निसणटण कोत्तात. तुवें म्हाका मातयेचो केलोलो म्हणून उगडास तर. तूं म्हजी पूड करून नव्यान धुलींत उडयताय. दुदा भाशेन तुवें म्हाका ओतोवंक नाय आनी धही जावंक सोडूंक नाय. हाडांनी आनी शिरांनी तुवें म्हजी कूड तयार केल्या. मासान आनी कातीन हाडां रेवडायल्यांत. तुवें सदांच म्हाका मोग आनी जिवीत दिलाय आनी तुज्या सांबाळान म्हाका जिवन दवरलाय. त्या सगल्या काळार म्हाका दुखोवपाक तूं गुप्ती येवजण्यो कोत्तालोय म्हणून आतां म्हाका समजलां. म्हजें खंयचेंय पातक बोगशिना जावंक आपल्याक कारण मेळपाक हांव पातक आदारतां जाल्यार तूं म्हजेर चतूर नदर दवरतलोय. पातक आदारिना फुडें हांव तुजेशी त्रासान पडटां, पूण हांव सारकें कोत्तां तेन्ना म्हाका शेबासकी मेळना. हांव धोळदिरो आनी लोजेन भरलोलो. केन्नाय म्हाका येस मेळ्ळें जाल्यार एका शिवा पोरी तूं म्हाका धरताय. म्हाका दुखोवचे खातीर तूं विजमितां लेगीत कोत्ताय. म्हज्या विरुद्ध सदांच तुजे लागीं नवे गोवाय आसतात. तुजो राग सदांच म्हजे वाटेन चडत आनी वाडत वेता. सदांच तूं नवें आक्रमण येवजीत आसाय. तुवें म्हाका जल्माक येवंक कित्याक निर्मिलीं? कोणेंच म्हाका पळोवचे आदीं हांव मेल्यार अदीक बरें जातें आसलें. कुसव्यांतल्यान हांव सरळ फोंडांत गेलोलों जाल्यार म्हजो केन्नाच आस्पावूच नासलोल्या भाशेन जातलें आसलें. म्हजें जिवीत सोंपत येवंक ना. म्हाका एकसुरो सोड म्हूण उरला तो काळ म्हाका धादोसपण भोगून दी. हांव रोखडोच वेतलों आनी केन्नाच परत येवचो ना. कालोख आनी सावळी आसा त्या गांवांत वेतलों. कालोखाचो मोन्नाचे सावळेचो आनी गोंदोलाचो गांव, जंय उजवाडच कालोख जावन आसा, थंय वेतलों. देवाचें उतर हें.